नमस्कार, भांगरभूत डिजिटल टीम तुमकां दिता आयच्यो मुखेल खबरी। सेंट फ्रांसिस झेवियर हांचे आड वादग्रस्त विधान केल्ल्या प्रकरणात उत्तर गोंय जिल्लो सत्र न्यायालयान अटकपूर्व जामीन अर्ज न्हयकारले उपरांत सुभाष वेलिंगकारांचो हायकोर्टात अर्ज फाल्यां सुनावणी। सुकेकुळम वाठारांत आयुष हॉस्पिटला लागसार 2 स्कूटरींचो अपघात, 2 जाण जखमी। चांदर कावेरीच्या सरपंच पदाचेर प्रभाग क्रमांक 7 चे पंच पांगडी बाबाजीनो डायस हांची विरोधाविनी निवड। सेंट फ्रांसिस झेवियर हांचे आड वादग्रस्त विधान केल्ल्या प्रकरणात विचल पुलिसांनी सुभाष वेलिंगकार हांका 3री नोटीस धाडून फाल्यां हजर रावपाचे आदेश दिले। राजू दास ह्या कैद्यान कोलवाळ बंदखणीत स्वताक उजो लावन आत्महत्या करपाचो यत्न केलो। उज्यात तो 40% आसलो, ताचेर उपचार सुरू।